भारतीय जनता पार्टीची कोर टिमीची रुटीन मिटींग जी जाता 3 मिटींग आशिल्ली. पार्टी अध्यक्ष आनी हांव मेळून एकंदर पार्टीचे सगळे कार्यक्रम, एक म्हणजे वंदे मातरमचो कार्यक्रम आसा, सरकारी कार्यक्रम करता. वंदे मातरमाक 150 वर्सां पुराय जाल्ली सॉंग म्हणून ह्या विशयाचेर 7 नोव्हेंबरा दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजन केला. 7 नोव्हेंबरा दीस पुराय गोंयभर सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस तालुका लेवलाचेर 10 वरांचेर वंदे मातरम हे सॉंग पुराय गोंयभर सगळी कडेन गुंजतलें. शाळांनी, तालुका ऑफिसीस सगळी कडेन दिसतलें. तशेंच तो कार्यक्रम पार्टीच्या लेवलाचेर पार्टी ऑफिसांनी आसता. दॅट इज वन. बिरसा मुंडाच्या कार्यक्रम जयंतीच्या निमित्तान पुराय 15 नोव्हेंबर पर्यंत वेगवेगळे कार्यक्रम तालुका लेवलाच्या पर्यंत जाताले. ताजी SIRचेर आमची रुटीन स्पेशल इंटेन्सीव रिव्हिजन ऑफ द रोल हाजेर चर्चा एकंदर, कारण इट इज अ बीग एक्सरसाइज. 4 नोव्हेंबर पासून 4 डिसेंबर बीग अ पॉलिटिकल पार्टी. इट इज इशू इज इम्पॉर्टंट फॉर अस. सो दॅट ताजेर सगळी चर्चा कशें जातलें ताजेर सुरू जालें. जिल्हा पंचायत इलेक्शन ताजेर जाल्यार 13 तारखेर इलेक्शन लागलां. सो ताजे एकंदर प्रिपेरेशन्स कशें जावपाचें कितें जाता. आनी म्हत्वाचो विशय 28 नोव्हेंबरा दीस ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंयांत येता. पर्तगाळ मठांत प्रभू रामचंद्राची 77 फूट उंचीची मुर्तीचें अनावरण. त्या एकंदर कार्यक्रमाचें डिस्कशन आनी हाच्या कोर मिटिंगेंत जालें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.